मोल हे सांगोड वाठारांतले शेतकार मायगण शेत करतात। ह्या शेतकऱ्यांक खांडेपारच्या कॅनलांतल्यान उदकाची पुरवण जाताली। मात फाटल्या कांय वर्सां सावन कॅनल व्हांवपाक लागिल्ल्यान शेतांक फावो तशें उदक मेळनाशिल्लें। ताका लागून शेतकार बेजारिल्ले। मात आतां शेतां खातीर खंडपिठांतल्या उदकाची पुरवण करतले। खंडपिठांत पंप बसयला, तशेंच नवीन पायपलायन घालपाचें काम उदका स्रोत खात्यान सुरवात केला। हाका लागून धाड सांगोडच्या शेतकारांनी खोस उक्तायल्या। ह्या अधिकाऱ्यान हांव एक सांगूंक सोदतां की हें आमचें पळय शेत आसा तें शेत मातशें मदलें जें शेत आसा तें सुकलेलें आसा। तेन्ना आमच्या पंच विठोबा मळेकर आनी आमदार गणेश गांवकर हेणी प्रयत्न केल्लो आसा की आमकां पिठांतलें उदीक काडून सप्लाय करपाचो। पूण गेल्ले 7 तारखेक आमकां सांगलेलें की उदीक सोडटा म्हणून, पूण आजून पर्यंत आमच्या शेताक उदीक त्या पिठांतल्यान पावना। त्या खातीर आमच्या शेतकऱ्यांची एक मागणी आसा, जाता तितले बेगीन आमकां त्या पिठांतल्यान उदीक दिवचें। आनी आतां शेत हें पोटराक येयल्लें आसा आनी आमकां 1 म्हयनो तरी शेताची उदकाची गरज आसा। 1 म्हयनो तरी उदीक तेंच्यांनी आमकां मातशें वाडोवन दिवचें आनी आमच्या शेताक पुरवठा करचो। आतां सद्याक हालत बरी आहा उदकाची आनी आमचे WRDचे सदानंद आनी जेई आमचो सागर हे भरपूर कश्ट घेवन तेणी आमकां उदक ह्या वर्सा बरें पावयलां। आनी बाकीचे तेणी आनीकूय कितें कितें पंप लायले आनी कितें केल्या आजून जावना। आनी भाऊनूय आमकां खूब हेल्प केला, MLA आमचो सावड्डे मतदारसंघाचो हे कामाक। आनी हे वर्सा आमकां उदक बरें पावलां आनी लोकांची कोणाची किटकिट ना सद्या तरी। आमी मोल्या धाटफॉर्म हांगा आसा, जे जाग्यार सांगोड हांगा जवळ जवळ 76 शेतकरी आसा। ते लोकांक उदक मेळनासलेलें, उदक मेळना म्हणून लोक शेत करपाक फाटीफुटी जाताले। पूण आतां जे WRD जलस्रोत खातें आसा तेंच्यांनी सरकारान एक बरो उपक्रम केला। ज्यो मायनींग पिठांतलें उदक आसा, कितलींशींच वर्सां मायन बंद जाले, त्या मायनींग पिठांत भरपूर उदक आसा। ते मायनींग पिठांतलें उदक शेतकऱ्यांक दिवपाचें काम जलस्रोत खात्यान फुडाकार घेवन गेल्लो आसा। आमचो जलस्रोत खात्याचो धारबांदोडाचो जो ऑफिसर आसा सदानंद नायक आनी जो कनिश्ट अभियंता आसा सागर नायक, हे दोगांय हांगा लोकां खातीर भरपूर काम करता। आमदार गणेश गांवकर यांच्या मार्गदर्शना खाली हे जे शेतकऱ्यांक कशें उदक मेळप हेजेर विचार विनिमय करून आज हांगा जो DMCची मायन आसा ते मायनीचेर कितलींशीं वर्सां ती मायन बंद जाली, तितूंत त्या पिठांतलें उदक काडून कॅनला द्वारे खांडेपार कॅनल जो आसा आमचो खांडेपार कॅनल तेजे द्वारे ते शेतकऱ्यांक पावयता। आनी हेजे मुखार जे अंदू हेंच्यांनी प्रोसेस चालू केला की हेजे मुखारूय सगळे शेतकऱ्यांक उदक भरपूर मेळटलें आनी तेणे करून 76 शेतकार जे आसा सांगोडाचे ते शेती लायतले। गोमंतक TV खातीर सांगोडच्यान एकनाथ खेडेकर।